अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट जावपाची शक्यता आसा? आमी फादर जोसेफ वाझ रोड अरावंड 2 म्हयन्यां भितर आमी कंप्लीट करपाक पळयता आनी फुडले म्हणजे बाय मे तोय रस्तो घेवन तोय कंप्लीट करपाक सोदता, जाणे करून सिटी पावसा पयलीं अंडरग्राउंड केबलिंग फोडाफोडी आनी जावची ना हे आमी काळजी घेवपाक पळयता. त्या जातूंत रोखडेंच आमकां हॉट मिक्सिंगूय करूंक जाय, त्या जातूंत रोखडें आमकां ब्युटिफिकेशनूय करूंक जाय. इतले टायम ते दवरपाक मेळना आनी ब्युटिफिकेशन करपाक कित्याक पडलें की ते सगळे हे बी आशिल्ले पेवर्स बी आशिल्ले ते गेल्ले, सो ते सगळे प्रपोज केलां अरावंड ते बी अरावंड 12 ते 15 कोटीचो तोय प्रोजेक्ट आसा. ताज्या खातीर आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणेनूय आमकां फूल सपोर्ट दिला. सो ताज्या खातीर हे सगळ्यांचो सरकाराचो आदार घेवन वास्को इतले वर्सां जावन आशिल्लें तें डेव्हलपमेंट आतां सुरू जाला. फर्स्ट फेज आमची जी स्वतंत्र पदार आशिल्ली ती कंप्लीट जाली. आज सेकंड फेज फादर जोसेफ वाझ रोड घेता आनी हो जालो की रोखडोच FL होम्स रोड घेता. सो हे तिनूय रोड पयलीं सिटी आमी कंप्लीट करता आनी सिटी कंप्लीट जाली की मागीर बाकीच्या भागांनी आमी हात घालतले. हो आज फादर जोसेफ वाझ जो रोड आमी केला ताचो अरावंड 6 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. लास्ट टायम तो केल्लो तो अरावंड 10 ते 10.5 11 म्हणजे 11 कोटीचो तो आसा आनी हेवटेंतलोय अरावंड 8 कोटीचो आसा. सो अरावंड 25 ते 26 कोटीचो फक्त सिटींतले एरियांतले अंडरग्राउंड केबलिंग जाता. सिटीन आमी पयलो इतल्याच खातीर घेतला की खंयचोय लोक जेन्ना येता तेन्ना सिटीन पयलो येता आनी सिटी बरी दिसची हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग आज सेकंड फेज जालें. ही अरावंड 2 ते 3 म्हयन्यां भितर आमी तिनूय म्हणजे पावसा पयलीं आमी तिनूय रोड कंप्लीट करपाक पळयता, जेणे करून जो फुडलो पावस आसतलो तातूंत भितर त्रास जावचो न्ही म्हणून लोकांक. हांव तरी आसतना हांव लोकां कडेन मागतां, आज वास्को खुबशे डेव्हलपमेंट जायत आसा म्हणजे चेंजीस जायत आसा. पयलीं इतलीं वर्सां आमकां तें कळुकूच ना, पूण जेन्ना आज आमी पळयतात की अंडरग्राउंड केबलिंग स्टार्ट जालें थंय फोडचें पडलें. आमी वॉटर पायपलायन घाली, वॉटर पायपलायन इतल्याच खातीर नवी घाली की परत रस्तो फोडचो न्ही म्हणून. हे फुडले चितूनच आमी केल्ले आसा आनी आतां फुटपाथाचें काम स्टार्ट जातलें म्हणजे बाय डिसेंबर फुटपाथाचें स्वतंत्र पथाचें काम स्टार्ट जातलें. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता तुमी म्हणजे वास्को खातीर तुमी तर रावल्या म्हणजे डेव्हलपमेंट जावचें म्हणून. म्हाका कळटा की जेन्ना अशें डेव्हलपमेंट जाता फोडाफोडी जाता तेन्ना खंय तरी त्रास जाता लोकांक, पब्लिकेक त्रास जाता, चलपाक त्रास जाता आनी 1 ते 2 म्हयने मॅक्झिमम तुमी कळ सोंसची. आमी जाता तितले बेगीन हाजें सगळें ब्युटिफिकेशनूय स्टार्ट करता. जे रस्ते फोडून गेले तांचें हॉट मिक्सिंग करपाक सोदता. त्या खातीर सगळ्या वास्कोकारां खातीर, वास्कोकारांच न्ही इवन मुरगांवकार हांगा येता, दाबोलेकार येता, सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की आनी 2 म्हयने कळ सोदची आनी कळ इतल्याच खातीर सोदची की 30 वर्सांचे केन्नाच अशें डेव्हलपमेंट आमी पळोवना. त्या खातीर आमकां कांय कळनाशिल्लें. आज आमचो सरकार ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणजे आमचो प्रमोद सावंत सर हांचो खूब आमकां आदार आसा आनी त्या खातीर ही सगळीं कामां बेगीन बेगीन घडून येता. तशेंच आज अंडरग्राउंड केबलिंग पास करपा खातीर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हाचोय खूब मोलाचो वांटो आसा. कित्याक खंयच्याच गोश्टीक म्हणजे हे फूल जेन्ना हें जातलें म्हणजे अरावंड 100 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसतलो फूल वास्को अंडरग्राउंड केबलिंग. सो हांव ताजेय देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे जे इंजिनियर्स बी काम करता जे विशाल आसूं नाल्यार प्रवीण आसूं राघवेंद्र आसूं आनी ताची पुराय टीम दीस रात मेहनत करून बेगितले बेगीन तांकांय म्हणजे फोडलेगीर आसता तांकांय गाळयो पडटा बेगितले बेगीन तेय आपूण पळयतात की हें करचें म्हणून. हें करता आसतना वास्कोची पावर सप्लाय इम्प्रूव करपा खातीर आमी खूब कडेन नवे ट्रान्सफॉर्मर्स प्रपोज केल्ले, ते आयले आमचे. फाटींच आमी साईनगर घालो, पयर आमी इनॉग्रेट केलो मेस्तावा डॅम. वास्कोन अरावंड 8 ट्रान्सफॉर्मर्स आमी चेंज करता म्हणजे 200 kVAचे आशिल्ले ते 400 kVA जाता, 150 आशिल्ले ते 200 जाता. अशें करून हे जेन्ना जातलें तेन्ना वास्कोतली जी पावर सिनारियो आशिल्लो फ्लक्च्युएशन जाताली नाल्यार कमीपणां जाताली ती सगळी बंद जातली. कावन्सिलर म्हणून म्हज्या खातीर डबल हे म्हणजे वास्कोची उदरगत जातना पयलीं सिटीची उदरगत जाता आनी तुमी पळयलां आसतलें लास्ट टायम आतां स्वतंत्र पथ ऑलरेडी अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा. यंदाचो नरकासूर बऱ्या प्रमाणे म्हणजे बडयो नासतना नरकासुराची परेड जातली आनी ताज्या बरोबरच सायमल्टेनियसली हे दोन्ही रस्ते जातले. त्याच बरोबर आमचे आतां म्हणजे डेव्हलपमेंट वर्क म्हणल्यार आमचें फिश मार्केटूय ऑलरेडी रेडी जाल्लें आसा. सो एज अ सिटी कावन्सिलर जे जे आमी आमच्या हातून प्रपोज केल्ले ते सगळ्यो गोश्टी कंप्लीट जाता म्हणून म्हाका खरेंच बरें दिसता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA दाजी सालकार, आमचे CP गिरीश बोरकार, आमची एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची टीम जी फोडले रस्ते की तांकां खूब गाळयो आसता, लायट गेली की गाळयो आसता, तातूंत ते भरपूर काम करून आपले तांचें डेडिकेशन आसा म्हणून आमचो एक फूल रोड जाल्लो आसा. हे सगळें करतना मातसो लोकांक त्रास जाता म्हणजे खंय तरी पेवर्ड्स खणिल्ल्या कारणान कितें तरी इश्यूज आसा.
सो हे सगळे लोकांनी मातशे अपील करता लोकां कडेन की मातशे आनी 2 म्हयने लोकांनी मातशे सांबाळून घेवचे, कित्याक खंयचीय बरी गोश्ट जावच्या पयलीं कितें तरी त्रास हो आसताच. सो 1-2 म्हयन्यांनी आमचो स्वतंत्रपद ब्युटिफिकेशनाचो प्रोजेक्ट सुरू जाता. हे सगळेच करतना हे सगळे करता आसतना आमच्या वास्कोकारांक जाता तितले फेसिलिटीज आमी दिवच्यो आनी आमचो जाता तितलो तांची लायफ बरी करची हाजेरूच आमचो भर आसा. म्हणून हे जाता म्हणून म्हाका खरेंच बरें दिसता. आयज खूब बरें दिसता की तुमी पळया की वास्कोन अंडरग्राउंड केबलिंग चालू जालें 2 म्हयने पयलीं जो स्वतंत्र पाता फुलो तुमी पळया आख्खे वास्कोकार बरें हॅप्पी आहा, कित्याक इतलीं वर्सां वास्कोन कांय अशें डेवलपमेंट जावंक नासली आनी आमी पळयता की तो आमचो फर्स्ट लेन आहा तो स्वतंत्र पात तो आमच्या नरकासूर सगळे हे आसता. सो इतल्या वर्सां नरकासूर बी येता तेन्ना वायली वेळ लागता आनी खूब आमकां वास्कोकारांक प्रॉब्लम जाताले. सो आमचे आमदारान दाजी सरान तेन्ना आमकां सांगलें की नरकासूरा पयलीं आमी ते वायडी बी काडटले आनी अंडरग्राउंड करतले म्हणून आमचे MLA वालोर म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा की तेणें ते प्रॉमीस केल्ले सो तेणें फुलफील केलें तें आनी हे वर्सा सुद्दां म्हाका दिसता आमचे जे नरकासूर बी आसतले ते एक बरे भशेन जातले. सो तो फर्स्ट जाल्ले ओपनिंग. सो आयज हो सेकंड मदलो लेन काम चालू जाला. तशेंच आनी जे वास्को जितले हे आसा अंडरग्राउंड करपाचें आहा ते काम चालू आसा. दिवाळी पयलींच एक बरी खुश खबर आयज अंडरग्राउंड केबलिंग फादर जोज वाज रोडाचेर सुरवात जाता. ऑलरेडी स्वतंत्र पार्क कंप्लीट जालें. खरेंच वास्कोकारांक 30-40 वर्सां जे भोगल्या ते खंय तरी हांव म्हणटा आमकां 30-40 वर्सां तोंडां म्हणपाक कांय न्हू. जेन्ना 10 वर्साचो भुरगो 30 वर्सां जाता म्हणल्यार तो 40 वर्सां जाता ताका भुरगीं जातात. तेणी पळय अशेंच पळयलें. पण आयज खंय तरी आमचो आमदार बाब दाजी साळकरान हे बरे दीस आमकां तरी पळोवपाक दिला. मरच्या पयलीं तरी कितें पळोवंक मेळ्ळें. आनी एक बरी गोश्ट म्हणजे कशें देवानूच दवरलें आसता तो आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावपाचो ही कामां सुरवात करपाक. म्हणून हांव देवाचें थँक्यू म्हणटा, सगळ्या लोकांचें म्हणटा दाजी वांगडा रावा, बरें वास्को करया.